देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. गिरेस्तकायेन सासणाचें सूख विकतें घेवंक जायना. दर एक मनीस सूख सोदता. आमी दुडवांनी सूख सोदता, तशेंच अधिकारान, सुरक्षेन आनी जायत्या दुसऱ्या वस्तूंनी सूख सोदता. जेजूक मेळूंक तरणाटो आयलो तो गिरेस्तकाय, अधिकार आनी सुरक्षे परस आनी कितें तरी सोदतालो. तो सासणाचें सूख सोदतालो. ताचो सोद ताका जेजू मुखार घेवन येता. तरणाट्यान जेजूक केल्लो प्रोश्ट तो कितें तरी सूख भोगूंक सोदतालो ही गरज कळीत करता. जेजू आपल्या जिविताची गोवाय दिवन खरें सूख ख्रिस्ताचो पाटलाव करून आनी ताच्यो आज्ञा पाळून मेळूंक शकतात हें तरणाट्याक दाखयता. जेजूचो पाटलाव आमी कसो करूंक जायत? आमी सोमेस्ता मुखार क्रिस्ताचे गोवाय जावन ताचो पाटलाव करूंक येता. जेजू भाशेन ताचे मोगाचे, आनंदाचे, शांतीचे, इश्टागोतीचे आनी बळाचे आमी गोवाय जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. अशें केल्यार आमी सासणाचे सुखांत भितर सरूंक पावतल्या. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.